सगळ्यांकडे असे म्हणतात की ज्यांना बायल घरान शिकता त्यांना सगळे घर शिकता. आमचे केंद्रीय मंत्री आणि मोगान आमी तांकां भाऊ म्हणून पूर्ण गोंयाभर आनी आतां गोंयाच्या भायरूय भाऊ म्हणपाक लागले. उभी फूट पडपाक आज तुम्ही दाखवून दिले. या उभी फूट पडपाची गरज ना. आम्ही पुढारी समाज सगळे एक असा संघटित असा दहशत असले. आमची खंयची सुरवात मूलभूत पद्धतीने त्यांना करण्याला निवड आवडत जाता. आमचो भंडारी समाज खूब व्हडलो आसा. हो समाज एकठांय करपाचें, लागीं करपाचें, जमोवपाचें म्हाका दिसता आयज जर कोण काम करता जाल्यार आमचे अध्यक्ष अशोकबाब नायक आनी देवानंद नायक करपाक लागता. भंडारी मोठे संकुल बांदपाचें आसा, मोठे व्यापक प्रमाणात बांदपाचे आसा आणि हे बांदतना आता सुरुवात केन्ना तरी कागदाचे सोपस्कार उरल्या. कागदाचे सोपस्कार जाल्यानंतर आम्ही मानून घेतले तुमच्या सगळ्यांचो सहभाग जावो, अख्ख्या गोंयकाराचो जावो, अख्ख्या भंडारी समाजाचो जावो आणि जर जालो जाल्यार थंय आमचे मन भव्य आणि दिव्य हे भंडारी समाजाचे संकुल येतले. आणि ह्या संकुलान हांव सांगूंक सोदता की म्हज्या आवडीच्या नांवान एखादें दालन किंवा एखादें ऑफिस किंवा एखादी वस्तू जे आमचे सेंट्रल कमिटी सांगतले तुझ्या नांवान हांव बांदपाक काळजी आसतलो. धन्यवाद. एकदा न्हू, दोनदा न्हू, तीनदा न्हू, चारदा न्हू तर 5 फावटी तुम्ही निवडून दिलेले आहात आणि आमच्या भंडारी समाजाचे नाव येणाऱ्या इलेक्शनान दयानंद भाई इलेक्शनाक उबो आसतलो आणि तुमी सगळ्यांनी जर प्रयत्न केला सांगूंक शकता दयानंद भाई मंत्री सुद्धा आसतलो गोंयकारांक. तशेंच एक विनंती करता परत की येणाऱ्या इलेक्शनान दिलीप बाबा जेन्ना सूत्रसंचालन जाता माजी आमदार मंत्री उरलो म्हाका विश्वास आसा दिलीप भाईक तिकेट मेळटली आणि तुमी सगळे जाण दिलीप भाई फाटल्यान तुजो विजय करतले आनी हांव सांगता दिलीप भाई परतूय मंत्री आसतलो. ज्या वेळार आमच्या भंडारी समाजांची महिला खंयच्या तरी वर्चस्व पदाचेर वचून बसतात म्हाका दिसता हेज्या सारकी आनी गर्वाची गोश्ट तांकां कितें आसची. आणि त्या लोकांनी या मतदारसंघात महिला म्हणून काम केले आणि त्याला लागून तुम्ही इलेक्ट करपाक फाटल्यान रावली निलेजा पडवळकर आणि त्यांचे मिस्टर दिलीप पडवळकर तांकां सगळ्या समाजाच्या वतीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव त्यांचे अभिनंदन करता. तेच भशेन हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी उबे रावन त्यांचे ताळयांनी स्वागत करचें. प्लीज सगळे उबे रावा.
पयलीं फक्त सुरेश पळोवकाराक पळयलो तेणी 482 लोकांक कामाक दिले. त्याच्या मागे जर कोणाचो नंबर लागता जाल्यार दिलीप पळोवकाराचो नंबर लागता काय म्हणचे. आणि आमच्याकडे पळयल्यो हेका ह्या गोष्टीची गरज आसा ताका शिक्षणा खातीर ताका पयशांच्या आर्थीक हेका लागून शिक्षण घेवंक शकना अशें जर म्हणलें तर ताची वेवस्था आमी समाजा माध्यमातून समाजाच्या मार्फत करूंक शकता. झाशी की राणी हांव न्ही तर सोटीत जाणा झाशी की राणी आनी हांव एकटें कांयच करपाक शकना जेन्ना तुमी म्हाज्या बरोबर ना. अरे बाबा फाल्यां दिलीप परोळेकाराक वोट मारल्या नंतर त्या विधानसभेचो एक सिनियर मोस्ट मंत्री सिनियर मोस्ट आमदार फाल्यां दिलीप परोळेकाराक जर आमी निवडून हाडलो जाल्यार निश्चित थंय निवडून येयल्या नंतर तो मंत्री जातलो काय जावचो ना.